नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनीक सोंपता म्हयनो आनीक ऑफिशियली म्हणपाक शकता आमी एक टुरिजम सिजनाक नेट येता. आनीक नेट येतना खुबशे प्रश्न आसात जाच्यो जापो म्हाका दिसता गोंयकाराकय जाय, गोंया भायल्या लोकांकय जाय जे गोंयांत येवपाक सोदतात. आनीक जनरल इतले इश्यूज आसात ह्या क्षेत्रा संबंदी बिकॉज दीस सेक्टर इज नाव दी बॅकबोन ऑफ गोवास इकॉनॉमी. त्या खात्याचे मंत्री पर्वरीचे आमदार रोहनबाब खंवटे आमचे बरोबर आसात. सर वेलकम. हांव सुरवात बरे विशया वयल्यान करता ते म्हळ्यार जे ताचेर तुमी कंटिन्युअसली आतां उलयतात आनी तो म्हळ्यार स्पिरिच्युअल टुरिजमाचो. जनरली गोंय म्हणटगीर गोंयची इमेज इतली बाबत जाल्या सारकी ते ड्रग्स आनी हें आनी ते सगळी नांवां घेवपा सुद्दां म्हाका कुस्तार जाता. अशें हातूंत भितर तुमी एक स्पिरिच्युअल टुरिजम नांवाचो कॉन्सेप्ट हाडटात. हे जे गोंयाक कितें कितें सोदपा येता पळय आमचे ट्युरिस्ट ते आमच्या देवळांनी वतले. पयलो म्हणल्यार आमकां स्वता हय आमचे विचार बदलपाची प्रयत्न चालू करचो पडटलो. अ थॉट प्रोसेस वीच हॅज टू बी न्यू टू वॉट गोवा हॅज टू बी सीन. गोंयच्या खातीर आमी जे एक वेगळेच तरेचे इम्पोर्ट करून जे आमचे कल्चर केलां, नायट लायफ, पार्टी लायफ आनी ते बाकीचे एलिगेशन जे आमचेर येतात, एवरीथींग रिवॉल्व्स अराउंड द वे गोवा हॅज बीन प्रोजेक्टेड इन द पास्ट. आतां गोंया जे नॅचरली आसा इज ऑलरेडी एवेलेबल कल्चर हेरिटेज जे आमी वेगळे शिगमो कार्निवल ल्हान प्रमाणात दाखयतात आनी उरिल्लो टायम इट इज जस्ट लायक अ पार्ट ऑफ बींग अ पार्टी झोन. पोस्ट कोविड people have started thinking differently, and post COVID demands of a traveler, whether it is from the millennial segment, any 20, 25, 30 and plus, the thoughts have been changing. Revenge tourism is in, and they want to see maximum out of the locations they visit. So for us it is important that we explore the possibilities to ensure that we take maximum opportunities of what they want. टुरिस्ट समज तूं करतलो आनी तुका बरो टुरिस्ट जाय जाल्यार कितें. सो द थीम फॉर क्वॉलिटी ओवर क्वॉन्टिटी इज अ थॉट वीच वी हॅव स्टार्टेड. आनी तें करतले जाल्यार पयलें म्हणल्यार गोवा बियॉन्ड बीचीज. कित्याक आमी हॅशटॅग वीक आय एम टॉकिंग अबाउट दीस कंटिन्युअसली. दीस विजन डॉक्युमेंट आय हॅव क्रिएटेड इज फॉर पीपल टू से बीच आसा आमचे, आतां लेट्स स्टार्ट टॉकिंग बियॉन्ड बीचीज. So when we talk beyond beaches, we have wonderful hinterlands, eco-tourism. We have a lot of wellness tourism, adventure tourism asa, MICE tourism asa. असे कितलेशेच available resources asa, which we have never projected. Festivities, food, खूब asa. So in the last 1.5 years, slightly retuning the whole thing, we have started talking on things like spirituality. Spirituality, आमी म्हणटकर आमी पयली तकलेन धरपाक जाय की we have beautiful temples. It is not only about the beach or a church and 2 temples. It is about the things which we have. Coming from a Indo-Portuguese culture, we need to know that there were many things which happened from then. And our tourists today, if they want to know आमचे गोंयचे कल्चर कितें, ट्रेडिशन कितें, तर छत्रपती शिवाजी महाराजाचे प्रोजेक्शन केन्ना जालेंच ना. सप्तकोटेश्वर नार्वे देवूळ आसा, केलें पूण फुडें उलयलेंच ना. हजार वर्सांची आमची देवळां आसा, ताजेर जी इतली सुंदर जागृत देवस्थानां आसा, स्वयंभू आसा, ती आमी उलयलेंच ना. हिस्ट्री अबाउट छत्रपती शिवाजी महाराज जी आमची सप्तकोटेश्वर नार्वेच्यान पोंडा तालुका ती टेम्पल्स कशी आली ती खबर ना. अशेंच आमचे चिखलकालो, वीरभद्र असे वेगळे वेगळे फेस्टिवल लोकांक खबरूच ना. आतां आमचे लोक जेन्ना भायर वता आवटबाउंड, ताजे पेक्षा जेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा देखो अपना देश, जाल्यार गोंया मॅक्झिमम आमी कशें तयार करचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना चिंतलें तेन्ना स्पिरिच्युअलिटी सेक्टर डज नॉट ओनली रन अराउंड टेम्पल्स, it also runs around wellness. We are talking about things which can be not just a thought to enlighten you or maybe the people who have been thinking spirituality. देवळां आसा आमची, छत्रपती शिवाजी महाराजाची स्टोरी आसा. पीपल नीड टू नो दीस. आतां रुरल एरियाज, रुरल भागान जे आमचे गांवपण आसा, आमचे गोंयकार अतिथी देवो भव म्हणून तांचे स्वताचे ट्रेडिशन आसा, कल्चर आसा, गांवांनी चेंज जाता फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू सावथ गोवा. ते कल्चर पळोवपाचें समज जाय जाल्यार आमी होमस्टे पॉलिसी काडटा. थंयच आमी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ एक्सकर्शन समवेअर नियर दूधसागर, जाल्यार दूधसागर इज वन ऑफ द टॉलेस्ट वॉटरफॉल एट स्टँडींग एट 310 meters, थर्ड हायेस्ट इन द कंट्री. आतां तो दूधसागर, थंय तांबडी सुर्ला, ही देवळां आनी हातून भितर आमी समज वेलनेस हाडलें आनी इमॅजीन अ इन्फ्रास्ट्रक्चर सिमिलर टू वॉट सद्गुरू हॅज, जो इज कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ योगा, मिस्टिक. Now you teach an excursion and allow the tourists to come and see temples, be a part of wellness, be a part of yoga.
and look at Goa from the hinterlands, not from the coast. Now this is a different thought where people want to spend money and come here. पण हे तांकां केन्ना मेळत ना. The thought has started over there. So Goa Beyond Beaches is a thought which covers every aspect of tourism, where गोवा जो मनीस येता टुरिस्ट ताका एक्सप्लोर करपाक बरें पडटा. आनी शेवटी टुरिजम म्हणल्यार कितें, लोकल कम्युनिटीजाक समज आमी एम्पावर करना आनी लोकल लोकांक आमी इकॉनॉमिका कडल्यान डायरेक्ट तांकां आमी कांय पावयना जाल्यार इज नो क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग ओनली अबाउट टुरिजम इन अ डिफरंट वे. तुम्ही शिवाजी महाराजांचो उल्लेख केलो. तुम्ही पेडण्या लॉर्ड परशुरामाचो एक व्हडलो स्टॅच्यू बांदपाचें चिंततात. खूब जाण म्हणटात की BJPक वचत सावन रोहन बाब इल्लो दिसान दीस चड भगवो जायत आहा म्हणून. हें रोहन बाबाचें भगवीकरण काय हे टुरिजम मिनिस्टराचे फक्त टुरिजम रिलेटेड थॉट्स? दोन पार्ट करूया. हय करया. रोहन काउंटी एनी पार्टी ही जॉईन स्टील इज रोहन काउंटी ओनली. आता पार्टी जी फुडें प्रोग्रेसिवली काम करता देशा खातीर आणि आज आमी डबल इंजिन सरकार म्हणून आमी बरोबर स्टेटा खातीर काम करता, जाल्यार वी वील डेफिनेटली वॉन्ट टू ट्यून इन अ लॉट ऑफ आयडियाज. आता पर्यटन खातें अशें आसा, त्या खात्यांतल्यान आमकां हाव डू वी प्रोजेक्ट गोवा. म्हजे चडशे गोंयकार भाव आमकां वील बी इन ऑन द सेम पेज लायक मी, की बाबा आमी गोंयकारपण खरें कितें दाखोवया. खूब जाण उलयतात गोंयकारपण खूब उलयतात, पूण खरें गोंयकारपण कशें दाखोवपाचो हो आमी नेतृत्व समज घेतला जाल्यार वॉट आय फील माय इनर वॉयस टेल्स मी की बाबा दिस इज द वे वीच शूड एंड आय लिसन टू इट. आमी हो समज प्रोजेक्ट करपाक आतां हो टायम आमकां मेळ्ळा. क्वॉलिटी ओवर क्वांटिटी, गोवा बियॉन्ड बीचीस, स्पिरिच्युअलिटी, वेलनेस, this legacy to be created maybe 5 years is not enough, but the thought has to come in and your thought has to be driven. So important कितें तुवें म्हणलें परशुरामाचो स्टॅच्यू. परशुरामा स्टॅच्यूचेर आमी उलयना. इमॅजीन आमी वी आर थिंकींग आउट ऑफ द बॉक्स. तूं समज बरो टुरिस्ट येतलो जाल्यार कनेक्टिविटी बरी जाय इन टर्म्स ऑफ फ्लायट्स. मोपा सेकंड एअरपोर्ट आयला तो आमी बरे तरेन एक्सप्लॉयट करचो पडटलो टू गेट गूड टुरिस्ट. इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय सपोर्टिंग, न्यू टुरिजम सर्विसीस जाय which attract high end tourist. जेन्ना सरदार वल्लभभाई पटेल स्टॅच्यू आयिल्लो खूब प्रश्न आयले इतले मोडटा कित्याक काय म्हणून. तूं थंय पावला जाल्यार तुका कळटली अ न्यू इकॉनॉमी हॅज स्टार्टेड इन अ एरिया वीच हॅड नथींग. वाय लॉर्ड परशुराम? लॉर्ड परशुरामाची स्टोरी हांगा परशुराम भूमी, गोंय म्हणजे परशुराम भूमी म्हणटा. आणि परशुराम भूमी समज आमी एक बाण, द स्टोरी गोज, एपिक गोज, की बाण मारून आमी समज दर्या फाटी व्हेल्लो, दॅट इज हाव गोवा केम इन, जाल्यार इट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस टू शोकेस. आतां आमचो आयडिया कितें आसा की तो होल एरो जो आसा इज नियर द क्लिफ ऑफ अ माउंटन वीच ओवर इज अबाव अ सी. सो द एरो एक्चुअली गोज आउट एंड दॅट एरो इज जस्ट नॉट अ एरो, इट इज अ स्ट्रक्चर where inside you will have convention, retail and many more things which will be inside that structure. तो स्ट्रक्चर जो प्रोट्रूड जावन भायर दर्या वयर येतलो आनी अ बो अराउंड टू एनहान्स दॅट इफेक्ट विथ अ 3D, दॅट वील बी अ न्यू थॉट. आतां आमी पणजे सायडीक 3D प्रिंटेड बिल्डींग काडटा, दॅट वील बी अ पार्ट ऑफ द होल कंट्रीज न्यू थॉट. सो न्यू थॉट्स, न्यू थिंग्स वील ऑलवेज हॅव चॅलेंजीस. ब्युरोक्रेसी चॅलेंज आसतले, सगळ्यांचे आसतले, पूण मनशाचो विचार क्लियर आसा. मुख्यमंत्र्याक हांवें तेंच सांगलां, थोडे विचार आमकां आउट ऑफ द बॉक्स करचे पडटले. वील हॅव टू वर्क ऑन दीस लायन्स, कित्याक फॉर गोवा इन टर्म्स ऑफ टुरिजम अहेड जे परसेप्शन गोंयचें जालां, ड्रग्स, पार्टीज, नाका आशिल्लें, ते कन्सेप्ट मिसकन्सेप्शन काडचें पडटलें. आनी वी वील हॅव टू पुट इट, कित्याक टुरिजम इज नॉट ओन्ली टुरिजम इज अ इंडस्ट्री. आनी टुरिजम इंडस्ट्री जाल्ल्यान कितें जालां, कितें वायट गोश्टी जावं कितेंय जावं, टॉपीक येता टुरिजमाचेर, बट टुरिजम इज इनडिरेक्टली मे बी कनेक्टेड एज टुरिजम, बट एवरी वन हॅज टू प्ले अ रोल एज स्टेक होल्डर्स टू टेक दीस इंडस्ट्री अहेड. सेफ्रनायझेशन ऑफ रोहन बाब हाजेर उलोवया, दुसरो भाग. सो तुमकां इज दिस अ कॉन्शियस एफर्ट टू फिट इन द क्रायटेरिया? what is saffronization and what is the criteria? हय. BJP हांवें मागीर इलेक्शन जावन उडी मारून जॉईन जावना. कार्यकर्त्यां बरोबर बसून 2 इलेक्शन आमी अपक्ष म्हणून लडयली. तिसरें इलेक्शन जेन्ना उलयलां, आय वॉज व्हेरी क्लियर दॅट वी हॅव टू टेक दीस स्टेप. प्रायम मिनिस्टर जे आज देशा खातीर करता ते म्हाका पडटा, आनी ते समज पडटा जाल्यार ल्हानसो कुडक्याचो वांटो सुद्दां हांव आमच्या स्टेटीक करूंक शकता, वीच कॉन्ट्रिब्युट्स टू द ओवरऑल पार्ट ऑफ द नेशन. आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इट. जेन्ना BJPची गिनती वॉज नॉट कन्सिडर्ड एज मेजॉरिटी, तुका याद जाता, डिसेंबर 17 तारखेक हांव जॉईन जाला, बिफोर द इलेक्शन, मच बिफोर द इलेक्शन. तेन्ना दे वे क्वेश्चन्स की वाय रोहन हॅज जॉईन्ड अ पार्टी वीच वील नॉट कम इन टू पॉवर. And that time the question was not coming into power or not or being into power or not being into power.
it was to take a belief and a principles that you believe in. So I joined the party at a time when many people thought कि BJP is not going to come back into power. We have worked together and ensured BJP came back into power. Now, along with the state, along with our Chief Minister Dr. Pramod Sawant and along with our Prime Minister, it is our endeavor की ह्या 5 वर्षांत जाता ते कॉन्ट्रीब्युशन जे पोर्टफोलियोज म्हाका दिल्या ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन रिस्पॉन्सिबली वागून कॉन्ट्रीब्यूट समथींग वीच क्रिएट्स अ लिगसी. कित्याक ऑल दीज पोजिशन्स म्हाका आवय बापूय केन्ना सांगताली, आवय तरी सांगताय आजूय, पांय जमनीर आसपा जाय, पोजिशन्स टेम्पररी आसता, तूं जें डिलिव्हर करता तें उरता. तूं समज हवेन आसलो जाल्यार लोकूच तुका मागीर दाखयता म्हणून. आमी आज पर्यंत भुरगेपणाच्यान पांय जमनीर आसूनच चलतात अँड वी कंटिन्यू वॉट वी बिलीव इन. सो इफ आय एम बिलीव्ड इन अ सर्टन थिंग दॅट द प्रायम मिनिस्टर इज हियर, तुका स्वता एक प्रश्न समज विचारलो की प्रायम मिनिस्टरान आज ह्या 8 वर्सांत देशाक व्हेला ज्या स्तरार, आनी तूं आज तुजे अभिमान आसा काय ना, हो तुका एक सादो प्रश्न विचारलो, बरोबर तू कितें म्हणटलो? बरोबर. तू कितें म्हणटलो? या ऑफकोर्स. So the same thing when I have believed it as a politician, it is my part to be a part with the people who have been there. आज कितें ते INDI आयला, what is it? It is a joke because a bunch of people are against one person, Prime Minister Narendra Modi. What is the agenda? Leader कोण? खूप प्रश्न असतात. So I think this time the party will answer these questions. Put responsibly to put things together. I believe the Prime Minister needs hands in every places. And we are very small for his thought process, but we can always contribute, and that is why I am here. एक गजाल जी टुरिजमा खातीर अत्यंत म्हत्वाची ती म्हळ्यार लॉ एंड ऑर्डर. आनी एक आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो उल्लेख आयलो. गोंया भितर रिसेंट पास्टा भितर अशे इन्सिडंट्स जाल्यात जंय शिवाजी महाराजांच्या हाजे वयल्यान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन्स क्रिएट जाल्यात. कांय प्रमाणात आमकां लक्ष आयला की द मायनॉरिटी पॉप्युलेशन ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो नॉट फिलींग कम्फर्टेबल विथ द आयडिया. एज टुरिजम मिनिस्टर तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? पळय, गोंय म्हणटा तें सदांच एक जाग्याचेर वी हॅव बीन टुगेदर. अनफॉर्च्युनेटली इन द रिसेंट पास्ट सम प्रिस्ट वॉज नॉट सपोज टू टॉक इन द चर्च वॉट दे स्पोक, वीच वी हॅव ऑल कंडेम्ड, हॅपन्ड. सुरवात खंयच्यान जाली, कित्याक जाली हाजेर हांव वचना, पूण एक टॉपीक एक आसा की आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम एकाच बरोबर रावन तातूंत हें गोंय आसा आनी अशेंच गोंय उरतलें. आमकां कोण मणिपूरच्यो स्टोरी विकतलो जाल्यार कितें स्टोरी नासतना हांगा कोण तरी स्प्रेड करतलो, मायनॉरिटीक एक फिलींग दितलो की तुमकां हो सरकार ना. म्हाका दिसता एब्स्ट्रॅक्ट व्ह्यूज, प्रायम मिनिस्टर्स रीच ऑर वी एज इंडिविज्युअल्स टुडे आर हॅव्हिंग मॅक्झिमम आउटरीच टू द मायनॉरिटीज. आज आमचे मॅक्झिमम मंत्री हॅव्हिंग हेवी पोर्टफोलियोज आर इन मायनॉरिटीज आर इन द गव्हर्मेंट. So where is the question कि minority should feel something different from the present dispensation? This is one question. Second is आमकां समज आमचें अस्तित्व समज दाखोवपाक जाय, आमी कितें आशिल्लें तें, why should somebody get hurt or somebody feel insecure? We respect every religion. आमी गोंयच्या सायबाकूय मानतात, छत्रपती शिवाजीकूय मानतात. छत्रपती शिवाजीक मानता आसतना आमी व्हेरी क्लियर आसा की ताका आज पर्यंत जो ड्यू आशिल्लें ताका ड्यू वी आर नॉट एबल टू गिव बॅक. 350th year of coronation makes a very important aspect of doing it. आणि तेन्ना हांवें इमिजिएटली तो एक निर्णय घेतलो, कित्याक फाटीं म्हापशा कितें इशू जालो जो जावंक जायना आशिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्टॅच्यूचेर. तेन्ना 15 ऑगस्टाक जेन्ना हांव म्हापशा गेला त्या दिसा हांवें डिक्लेअर केला की वी वील बी देर सपोर्टिंग दीस पर्टिक्युलर पीपल हू आर दी शिवजयंती मनयतात टू सेलिब्रेट इन अ मच बेटर मॅनर. वी हॅव टू टॉक अबाउट छत्रपती शिवाजी महाराज हू हॅज कॉन्ट्रिब्युटेड टू द स्टेट. आज आमी समज आसता आमचें अस्तित्व उरलां देशान आनी गोंयां खास करून, आनी फोंड्या आनी ही आमची देवळां उरल्या जाल्यार इट इज द पार्ट ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज फ्रॉम पोर्चुगीज. इफ वी हॅव स्टॉप्ड समथींग इट इज देर. आनी ह्यो गजाल्यो समज फुडल्या पिढीक वचना, आमी आय थिंक वी आर डुईंग इनजस्टीस. वी आर रिस्पेक्टिंग एवरी रिलीजन and we will do whatever we need to do. But in terms of Chhatrapati Shivaji Maharaj, I will take the thing. I have started a part where it has to go to the people of Goa in a manner what it is, and tourism can be an aspect when not only the people of Goa are there, but it also attracts people from various parts of the country and internationally to know Chhatrapati Shivaji Maharaj's contribution गोंया खातीर कितें आशिल्लें. लॉ एंड ऑर्डरचे उलयता म्हणून कांय 2-4 दिसां पयलीं तुमचें स्टेटमेंट आसा की पुलीस आर नॉट डुईंग इनफ टू कंट्रोल दी टाउट्स म्हणून. आर यू डिसअपॉइंटेड विथ द पुलीस डिपार्टमेंट? न्ही, एज टुरिजम हांवें तुका आतां म्हणल्या प्रमाणे वी नीड ऑल स्टेक होल्डर्स टू कॉपरेट. सो पुलीस आसूं, एनवायरमेंट आसूं, पंचायत आसूं नाल्यार आनी कोण आसूं न्ही,
आज सादें उदाहरण म्हणल्यार आमी समज कोळंगुटे गेला, कोळंगुटे म्हणटा तूं परत कोळंगुटे येवं नाका म्हणटा तुका ना ते मागीर येवया. ते तुम्हीच सांगात. तुजे रेस्टॉरंट बार डान्स बार प्रॉस्टिट्यूशन हे कंटिन्युअस जाता विथ इलिगल टाउट्स. हांवें ड्रायव्ह घेतली इलिगल टाउट्साचेर आनी अजून घेता. इलिगल टाउट घेतले जाल्यार भायर काडपाचे. त्याच टायमार वी आर ऑल्सो प्रपोजींग की प्रॉपर गायड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करून आमी गायड्सूय काडया. पूण ह्या इलिगल टाउट्स वचपाकूच जाय. एक इज आमच्या कायद्यान थोड्यो दुरुस्ती जाय. बट एट द सेम टायम वी नीड टू एक्ट, कित्याक हें गोंयाक वेगळें परत रॉंग नांव दिता जें आमकां प्रॉब्लेम जाता. डू यू फील लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीज आर फेलिंग? No, that is why I'm saying whether it is law and order or whether it is पंचायत. आता जे इलिगल चल्लां, समज चल्लां, पंचायत कॅन जस्ट गो अँड क्लोज इट. कलंगूट पंचायत हॅड स्टार्टेड दीस ड्रायव्ह. इट इज अ वेलकम ड्रायव्ह. कितें वचून लायसन्सां कट करपाक लागले, लायसन्सां कॅन्सल करपाक लागले. आतां ते बार आसा आनी डान्स बार म्हणून समज करता जाल्यार पंचायत इज ऑल द पावर्स जस्ट टू सील इट. फाल्यां पंचायतीन कलंगूट जशें सुरू केल्लें तें परत सुरवात जाली आनी तें बंद जालें. इट स्टॉप्स अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ एलिगेशन्स एक्युजेशन्स. पयर आनी एक आयलें की दोग जाणांक थंय एक खंयच्या तरी डान्स बारान तांकां लुटलें म्हणून. पुलीस एक्टेड स्विफ्टली. जें बरें केलां तें बरें केलां आनी सांगपाकूच जाय. त्यो दोन इमिजिएटली तांणी परेश नायक काय कोण PI आसा ताणें इमिजिएटली एक्शन घेतलें. ही हॅज शोन एक्शन एंड दोज टू पीपल वे बुक्ड. सो दॅट गिव्ह सेक्युरिटी टू द टुरिस्ट. पूण आमकां ओवरऑल whether it's law and order, whether it is panchayats or whether it is other industries which are related to tourism, सगळ्यांनी बरोबर काम करचें पडटलें. आनी हांव म्हणीत आसा, मुख्यमंत्र्याकूय पयर हांव म्हणलां की आमकां हांगा इमिजिएटली पुलीस ह्या एरियेन नॉर्थ आनी सावथ वाडोवचें पडटलें. जवळ जवळ 62 पुलीस आसा 104 किलोमिटर स्ट्रेचार. थंय आमकां मोर जाय. आतां नवे रिक्रुट्स येता ते तुम्ही पुलीस फोर्साची म्हणटा तुमी. हय, पूण आमकां फोर्स जाय न्ही. पण जनरल लॉ एन्फोर्समेंटा कडच्यान आज जो तुमकां आदार मेळपा जाय तो मेळटा काय कितें? कारण तुम्ही कंटिन्युअसली म्हाका सातिस्वेत दिसना ह्या विशयाचेर. प्रश्न आमी एकूच जाग्याचेर रोटेट करीत आसा. पुलीस जावं नाल्यार बाकीचे डिपार्टमेंट जावं नीड टू इम्प्रोवायज एंड वर्क कलेक्टिवली टू एन्श्युअर द टुरिजम गोज अहेड. ना जाल्यार आमी त्योच गजाल्यो मागीर तुमी पेपरार येतात, पेपरार येयल्ल्यो गजाल्यो आनी खंय पावतात. त्यो पावतकर गोंयचें नांव उरता कितें? So every stakeholder has to understand and work responsibly to ensure that we are able to get good tourism. नाल्यार हांव क्वालिटी और क्वांटिटी म्हणटा, गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा, स्टेटमेंट दिता, विजन डॉक्युमेंट आसा आनी आमकां तें करपाक जाय. आनी सातत्यान जवळ जवळ 16 ते 17 वरां दिसाक काम करून आमकां एकच अचिवमेंट जाय की गोंयचें परसेप्शन चेंज जावप. जें गोंय आसा, जें आमचें स्वताचें अस्तित्व आसा तें आमी जगाक दाखोवपाची गरज आसा. तुम्ही म्हळें की जेन्ना कांय बातमी येतात तेन्ना गोंयचें नांव बदनाम जाता आनी कोण तरी ताजो फायदो घेता. व्हेरी फ्रँकली तुमकां दिसता की एक कितें ऑर्गनायज्ड अटेम्प्ट चल्ला गोंयचें नांव खंय तरी बदनाम जातलें आनी ताजो फायदो कोण तरी दुसरी राज्य किंवा दुसरो देश घेतलो, अशे बी अटेम्प्ट चालू आसा अशें दिसता तुमकां? सगळें जग कॉम्पिटिटीव मोडान आसा. गोंय स्वता ज्या तरेन आसा नॅचरली तातूंत इज द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. तेन्ना दुसरी जेन्ना स्टेट नाल्यार बाकीचे आपूण कॉम्पीट करूंक सोदता, हांव म्हणना जाता म्हणून, पूण कॉम्पिटिशनान सदांच वयर नाल्यार सकयल आसतात गजाल्यो. पूण जे आमी काम जेन्ना करतात आमच्यो गजाल्यो ज्यो आसतात, पेपरार सुद्दां कितें येता, पेपरवाल्यांनी समजून घेवंक जाय की इट इज नॉट अ TRP फॉर द डे. मिडियावाल्यांनी समजून घेवपा जाय इट इज नॉट अ TRP फॉर द डे. डू यू थिंक एन इन्फॉर्मेशन इज मिसयूज्ड बाय समबडी? सो हातून आमचे भितरल्या भितर कोण समज भायर इन्फॉर्मेशन काडटा हा मुद्दम आपल्या खाजी खातीर मायट बी पार्ट ऑफ आवर्स और पार्ट फ्रॉम द ऑपोजिशन, आय डोंट नो. बट ह्यो ज्यो गजाली इल्ल्यो भायर जातात थ्रू गव्हर्मेंट ऑफिसर्स ऑर थ्रू ब्युरोक्रेटीक हँडल्स, अश्योच भायर काय जायना. एवरी डॉक्युमेंट सगळे आतां पयर ते गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे दर्याचे तुका तें कितें तें रिगार्डींग द बीच कितें म्हणून तें आयलें. इट बिकेम व्हायरल. ताजेर सोशल मिडिया कॉटअप, सोशल मिडियान व्हायरल दिलें. म्हजो सादो प्रश्न, मुंबय वी आर एट हाय सीज. मुंबयचो रिपोर्ट तुवें केन्ना वाचलो? वाचूना. तो सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं हांगा जावं. आतां हांगाचो रिपोर्ट त्याच टायमार येता जेन्ना शेकां येता, त्याच टायमार येता जेन्ना टुरिजम ओपन जाता, आनी त्याच टायमार येता जेन्ना टुरिस्ट वॉन्ट टू मेक अ प्लॅन फॉर गोवा इन अ मॅनर वीच दे वॉन्ट टू सी गोवा, दर्या जावं बाकीचें जावं, ह्याच टायमार येता. इफ आय एम ऑप्टिमिस्ट ऑर पेसिमिस्ट ताजेर प्रश्न ना, पूण एक सादो मनीस जो चड विचार सुद्दां करना ताका एक ल्हानसो एक स्वता सस्पिशन येतलें
की बाबा हे कित्याक ह्या टायमार आयले. इज इट आवर ओन डिपार्टमेंट पीपल विथ सम इन्वेस्टेड इंटरेस्ट डुईंग दीस? Is it some bureaucracy who is not able to handle this? Or is it something which media attention घेऊन आणि खंयची स्टेट घेऊन हे फायदो घेवंक सोदता? These are questions. These are questions to me, these are questions to you, this is questions to everybody. पण बरोबर एक But every argument येतलो. questionाक एक नाल्यार एक ते उत्तर जे आसा ते लागता ताका. एक आर्ग्युमेंट येतलो की सरकार तुमचे, अहवाल तुमचो, इंजिनाय दोन्ही तुमची, मागीर तुमी कितें म्हणटात? तुमीच करतात? आमी करता म्हणून सांगूना तुका. ना, जे अहवाल कितें तुमचो जाता न्ही. अहवाल जरी जालो हय. आज डेमोक्रेसीन फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम सगळ्यात कडेन फ्रीडम आसा न्ही. तूं तो फ्रीडम कसो वापरता ताजेर आसा. जाय थंय कन्विनियंटली फ्रीडम तुम्ही वापरलो. अहवाल करतले काय म्हणना आमकांच तुगेले ना, ना, करतात. ना. आमकां व्हेरी क्लियर हांव आसा. एज वी आर्ग्यू ऑन दिस टॉपीक कॅन कंटिन्यू. इम्पॉर्टंट आसा की हें जाता तें कित्याक आनी त्या पावसान कित्याक जालें तुमकां हे मोटिवेटेड दिसता. ना. टार बॉल्स येतात. टार बॉल्स गोंयच्या दर्याच्या देगेर येतात. कितलीं वर्सां येवंक लागलीं? खूब वर्सां येतात. इट इज नोन गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज सपोज टू बी इन चार्ज ऑफ दीस एज अ नोडल एजन्सी फ्रॉम द सेंटर. हाय सिजांतल्यान येता तांकां हांवें पत्र बरयलें, सगळें सांगलें. आज पर्यंत तें एक्शन तुका जायना आनी तेन्ना काय कोणें दर्या पळयलो ना. आज तोच गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो मनीस एनॉनिमेटीचेर उलयता. वेदर इट इज गूड ऑर बॅड, करेक्ट ऑर रॉंग, आय एम नॉट गेटिंग इन टू दॅट. रिस्पॉन्सिबली जेन्ना डू यू तूं फील इट इज मोटिवेटेड? can be motivated. It can be motivated. The timing of it says can be motivated. And when I am talking on this, it cannot be a coincidence of so many things coming together on tourism at a time when tourism is just taking off. आम्ही जेन्ना म्हणटा 365 days of tourism, every quarter tourism changes. पूण तुवें जेन्ना सीझन सुरू जाता, जातून स्टेक होल्डर आसता, शेकवाले जावं, वॉटर स्पोर्ट्सवाले जावं. आज वॉटर स्पोर्ट्सवाले भाव दर्यान वॉटर स्पोर्ट्स करतले. हो समज तुवें संशय तांकां दिलो काडून सस्पिशन दिलें की बाबा ह्यो दर्या सारको ना, पीपल टुरिस्ट वील स्टार्ट थिंकींग ट्वायस. हाजेर तुका दिसना त्या इकॉनॉमीचे त्रास जातले. आनी जे कोण उलयता तांणी रिस्पॉन्सिबली समज काम केल्लें जावचें नाशिल्लें. पूण इरिस्पॉन्सिबली उलोवप आनी ताका ताजेर क्लॅरिटी न दिवप. I think by now Environment Department should have given a proper clarity on the press which came up to clear the doubts of every tourist with whatever. तूं ते notification म्हणून सांग नाल्यार notice card, but that clarity should have been there. Unfortunately it has not come. So आतां हांवें कितें धरपाचें? हांवें धरपाचें की दर्या सारको आसा काय ना एज अ टुरिजम. सो दर्या सारको असो मुख्यमंत्री आमी उलयले, एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन उलयले आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हणून आपूण ते स्टडी करून कितें ते सांगता तुका म्हणून. सो ह्या टायमार पार्ट ऑफ कोइन्सिडन्सीस आर टू मेनी. whether it is some people from the state or neighboring states or any other part playing a game. And I feel this timing is too much of a coincidence to play this type of games. Timing is too much suspect to be called a coincidence म्हणटा तुम्ही. You suspect conspiracy. I don't say it is a conspiracy. It's a part of the business. It is nothing which we need to look at it. We have to handle it. पण ज्या तरेन करता तातून टुरिजम इंडस्ट्रीक कांय त्रास जावचो न्ही म्हणून आमचो प्रयत्न आसता. आनी समज कितें चुकलां जाल्यार करेक्शन करपाकूय आमी रेडी आसतात. ते करेक्शन करपाक आमी कितें देर इज नो इगो इन दीस. इफ देर इज रॉंग वी हॅव टू वर्क ऑन इट. पूण अ स्टीच इन टायम सेव्स 9. आनी ना जाल्यार मागीर ते उडत रावता. सो ते स्टीच करून बेगीन समज केलें जाल्यार खुबशे डिपार्टमेंटांनी बरोबर जबाबदारीन काम केलें. अ स्टीच वील सेव मेनी थिंग्स. तुमचे एक मान्य करता मी हे जे स्टिचिंग आसा ते मागीर खंयच्याय विशयाचेर टुरिजमाच्या विशयाचेर आसूं किंवा आतां रस्ते खणपाच्या विशयाचेर आसूं हे स्टिचिंग बरें जायना डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. जाता. आत्तां तुमी ना म्हळें. म्हजो प्रयत्न आसता सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता वे देर आर चॅलेंजीस. मुख्यमंत्री ट्राय करता सगळें करून सगळ्यांक घेवन वचपाचें. सगळीं बोटां सारकीं नासता पूण ती एक जातकच मूठ जाता. ते एकदां मूठ ओपन जाता, एकदां मूठ बंद जाता, एकदां ओपन जाता. मूठ तुम्ही आपल्याचेरच बी मारून घेता का म्हण कांय जाण सरकारांतले तुमी न्ही. सो एक एकदां भंयोच दिसता कारण हे जर प्रकरण जर पळयलें जाल्यार एक एकदां असो भंय दिसता की ही जी मूठ जाता ती एकदां आपल्याचेरच मारून घेवपाक काय अशें की विरोधाक कोण उरलोच ना म्हणून स्वताचेरच मारून घेवप बी जाता. इट इज आय थिंक इट्स व्हेरी कम्फर्टेबल. द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू डिलिव्हर. थोडे सगळ्या कडेन चॅलेंजीस आसता आनी ते चॅलेंजीस आमकां हँडल करचे पडटले. फायनल क्वेश्चन रोहनबाब इज शेक पॉलिसीचेर. जालें फायनली का अजून हायकोर्टाक आसा आनी वाट पळोवची पडटली? शेक पॉलिसी जावं वॉटर स्पोर्ट्स जावं आमी लास्ट
सगळ्या स्टेक होल्डरांकडे उलोवन ज्यो मिटिंग्यो घेतल्यो तातूंत पॉलिसी केली. देर इज अ सर्टन पर्संटेज हू नीडेड टू बी एन्श्युअर्ड तांचे ट्रेडिशनल आशिल्ल्यान करपा जाय. आनी ट्रेडिशनल गोंयकार आमचे जे भाव आसात तांकां एक जे परत परत कोण नाल्यार कोण ऑपोजिशन जावन नाल्यार एक घालपाचो प्रयत्न करता की भायले येतले ते तांणी स्वताच पयलीं समजून घेवंक जाय की ट्रेडिशनल गोंयकारांचो धंदो ट्रेडिशनल गोंयकारांच कडेन उरतलो. नवी शेक पॉलिसी येतकर ताका आमकां बीच कॅपेसिटी जाय आशिल्ली. कित्याक ताज्या प्रमाणे एलोकेशन करपाक थोड्या एरियांनी बीच इरोड जाला. इरोजन जाल्ल्या खातीर सँड इरोजन जाल्ल्या खातीर थंय येवंक शकता काय शकना. बिटवीन तांचे गॅपा भितर 2-2 शेका भितर कितली आसपा जाय. हायकोर्टान फाटीं भितर इंटरवेन्शन करून जेन्ना आमकां सर्टन ऑर्डर्स दिले जवळ जवळ 167 शॅक्स हॅड टू बी सील्ड. जे ट्युरिजमाकूय त्रास जालो आनी ते स्टेक होल्डर ज्यांनी इन्वेस्ट केल्लो तांकांय त्रास जालो. सो स्मुदन करपाक कितें करपा जाय हें आमी प्रतिक्रिया करून सगळी फुडें व्हरपाक वी हॅव वर्कड. बीच कॅरींग कॅपेसिटी घेवपाक जवळ जवळ एनवायरमेंटाक जवळ जवळ 5 काय 6 म्हयने लागले दिवपाक आमकां. तांणी दितकर दे हॅव कम इन टू टुरिजम डिपार्टमेंट्स वर्क वीच क्रिएटेड मोर कन्फ्युजन. तांणी बीच कॅरींग कॅपेसिटी म्हणटकर आमी समज एक झोन घेतलो. त्या झोनान समज पयले 4 आशिल्ले, आतां 4 आसतले काय 6 जातले काय 2 जातले हें ताणें सांगचें पडटा. आनी टोटल नंबर ऑफ शॅक्स समज आमी 360 आशिल्ले ते अंदू 370 जातले काय 300 जातले काय 400 जातले हें ताणें सांगपाचें इन द ओवरऑल स्ट्रेच ऑफ गोवा. न्यू एरियाज लायक केरी आयल्या बाकीचे आयल्या द न्यू डिमांड्स आर कमिंग इन. सो यू नीड टू लूक एट न्यू टुरिजम एरियाज वीच आर कमिंग अप. हें करता आसतना आमचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट एम्बिशियसली हॅज गॉन ऑन द बीच आनी थंय तांणी डिमार्केशन चालू केलें वीच इज तांच्या स्कोपान नाच आनी आसचें ना. हें डिमार्केशन करतकर जे फिशरमॅन ट्रेडिशनल फिशरमॅन आशिल्ले ते भिले की आमच्या जाग्याचेर आयल्यार आमी कितें करपाचें काय म्हणून. जे मायकलान बाकीच्या लोकांनी ऑलरेडी आपलें मत व्यक्त केलें. हें व्यक्त करतकर ट्रेडिशनल आतां आमचें ऑलरेडी सिजन सुरू जालें, आतां पर्यंत सुरू जावंक जाय आशिल्लें. आतां ऑप्शन्स ऑफ सिवरेज ईच पंचायती कडेन आमी उलयल्या आनी दे हॅव टू वर्क आवट. आतां इफ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ऑर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हॅज प्लॅन्स टू अबायड ते तांणी एप्रिलांतल्यान सुरू करूंक जाय आशिल्लें, मेंतल्यान सुरू करूंक जाय आशिल्लें आतां दिवपाक. तूं आतां तांकां दवरतलो आनी आमचे रावतले ते जावंक शकना. शेवटी आमचे जे स्टेक होल्डर्स आसा शेकवाले भाव तांकां धंदो करतले केन्ना. आनी प्रॉब्लेम कितें जाता पळोवपाची वृत्ती अशी जाता की टुरिजम इज डिलेंग टुरिजम डिले करना. टुरिजमाक पयर नंबर मेळ्ळ्या नेक्स्ट डे आमी एड काडलो एप्लिकेशन इनवायट करपाक. एप्लिकेशनाचे 5 दीस पावना 3 दीस वाडोवंक लायले. ते जायना फुडें आमी स्क्रुटिनी करतले आनी डिमार्केशन परत जातलें. कित्याक हें डिमार्केशन टू क्लियर द डावट्स कित्याक हें आमी सगळें आय एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट वेदर इट इज बाय ड्रोन्स ऑन द बीच ऑर रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑक्शन दॅट वील टेक प्लेस ऑल लॉटरी सिस्टम सगळे व्हिडिओ जातलो. कित्याक म्हाका खंयच एलिगेशन नाका. इट हॅज टू बी व्हेरी ट्रान्सपरंट आनी स्टिचिंग जावचें पडटलें. इम्पॉर्टंट म्हणल्यार ज्यो गजाली इमिजिएटली जावंक शकना त्या डिपार्टमेंटान शॉर्ट टर्म सद्या तांकां सोल्युशन दिवचें पडटलें. आमी परत ते बंद जालें जाल्यार हायकोर्ट मदीं पडलो जाल्यार ही समज डिपार्टमेंट भाशा उलयतली ती खंयच्या डिपार्टमेंट जावं कांयच गजाल मुखार वचची ना. कांय जागा फुडें फक्त शकना. कितें आतां तुमगेलें थंय डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट स्टिचिंग जावचें आमकां पडटलें. टुरिजम टेरिंग अप चड जाता डिपार्टमेंट थंय स्टिचिंग जावचें पडटलें. आमकां टुरिजम डिपार्टमेंटाक परत सगळे कोण कमी जाता ते दिश्टी पडनात. गाळ्यो खातात आमी. वी आर प्रिपेर्ड फॉर हांव इट. मुद्दाम फायनल एकूच विचारतलें का युअर आउटलूक हॅज ऑलवेज बीन व्हेरी मॉडर्न, रिफॉर्मिस्ट, पॉलिसी ड्रिवन, स्ट्रक्चर्ड. असले मनीस आवडनात सद्याच्या आमच्या सेटअपा भितर लोकांक. म्हणजे म्हजे असले मनीस आवडना काय खंयचे मनीस आवडना. जे मनीस तुमी आमदार म्हूण सामके प्रश्नच ना. जेन्ना तुमी एडमिनिस्ट्रेटर म्हूण येतात तेन्ना खूब जाणांक एकमेकाक कोपर बिपर मारप जाता काय म्हणून. नेशन फर्स्ट हय आनी मागीर स्टेट हय मागीर पार्टी आनी मागीर हांव हे दृश्टिकोन दिवन जो मनीस वता तो लोकांच्या कडेन समाज सेवा जावं बाकीची सेवा बऱ्या प्रमाणात करूंक शकता. कोपर बसल्या बसूंक म्हणा. ज्या मनशाक दिसता स्वताचो आय एम एबाव एवरीथींग ताका हे त्रास जाता. सो कितें जाता हांव जेन्ना आज म्हाका टुरिजम आनी IT दिल्या फाटीं रेव्हेन्यू दिल्ली तेन्ना गोवा ऑनलायन हांवें चालू केलें. ई डिस्ट्रिक्ट चालू केलें. बरी इनिशिएटिव्ह चालू हे रिफॉर्म्स आज सगळे चालू आतां लोक वापरतात. एब्सोल्युटली. आज जेन्ना हांव नवें कितें सुरवात करता हांव तो लॉंग टर्म प्लॅन आमच्या गोंयच्या लोकांच्याच फायद्याक करता. हांव सोंपयता. अशे काय एलिमेंट्स आसा काय म्हणटा जांकां अशी कितें तरी फॉरवर्ड लुकींग
मॉडर्न करपाक गेले की बरें घुसमटमार जाता. एवरी चेंज हॅज इट्स ओन चॅलेंज. हय पूण चेंज गरजेची जी आसता ती ड्रायव्ह करचीच पडटा. आनी फाल्यां म्हाका दिसपाक जायना की म्हज्या टर्मान हांव हें म्हाका करूंक जाय आशिल्लें गोंया खातीर, नाल्यार कोणें म्हाका म्हणपाक जायना की फाल्यां हें तूं करूंक शकतालो कित्याक केलें ना काय म्हणून. सो आतां टॅक्सी एग्रिगेटर जाय काय नाका गरज तुम्ही आसा. म्हणटात तो ऑन एक अ मिनिट. मॅटर ऑफ एक प्रिन्सिपल ऑफ मिनिट. सर्टन थिंग्स. एक मिनिट. टॅक्सी एग्रिगेटर इन्क्लुझिवली केली आतां, चालू केली. वॉटर स्पोर्ट्सांक तांणी सांगलें आमी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्सा कडल्यान ऑनलायन करचे ना, आमी करतले. तांकां लास्ट इयर चालू करपाक दिलें, तुमी तुमचें सिस्टम चलया, पूण सिस्टमान यात. शेकवाल्यांक कशें जाय तांकां करून दिलें. जे स्टेक होल्डर आसात तांच्या कडेन सगळ्या कडेन पार्टिसिपेटीव डिस्कशन करूनच करता. आतां हें करतकर ते स्टेक होल्डर्स जाले. आतां ते स्टेक होल्डर फाटल्यान जी लॉबी आसता पॉलिटिकल जावं बाकीची, दे कॅनॉट बी कन्विन्स ऑन गूड थिंग्स. गोंयचें समज कितें बरें जालें तुम्ही आनी म्हणटा त्या लोकांनी केलें ना, रोनक- ना पळय त्या लोकांनी केलें ना जाल्यार कितें जाता, खंय तरी कमी पडलेशें जाता तें. इतलीं वर्सां करूंक पावलें ना आनी कोण तरी येवन करता. सो दॅट इज समथींग वीच पीपल ट्राय. बट आय एम व्हेरी क्लियर, जी गजाल गोंयाक बरी ती हांव करतलोच आनी करून ती गोंया ऑन अ खातीर मॅटर दाखयतलो. ऑफ प्रिन्सिपल्स यू वील स्टे फर्म. हांव इतलेंच तुमचे कडच्यान उतर घेता आनी थांबता. रणबाब, आय ऑलवेज बिलीव्ड इन द प्रिन्सिपल हय अँड हांव कॅरीड इट. एक सदांच सांगलां आमच्या प्रत्येक इंटरव्यूआ टायमार की तुमची विचार करपाची तरा वेगळी, तातूंतल्यान खुबश्यो गजाली हाजे पयलीं तुमी जे डिपार्टमेंट हँडल केल्या तातूंत भितर जाल्यात. आज तुमी टुरिजमा सारकी म्हत्वाची खातें हँडल करतात. तातूंतय हे गजाली आमकां पळोवपाक मेळच्यो, सक्सेसफूल जावचे इतलेंच मागता. थांबता. प्लेजर टॉकिंग टू यू.